Today is the feast of the Nativity of Saint John the Baptist. Because of his major role in salvation history, John's birthday is celebrated liturgically, the only other two birthdays being our Lord's and Our Lady's. The birth of John the Baptist is filled with miraculous events. His father, Zechariah, and his mother, Elizabeth, were well advanced in years and were not expected to have a child. But Zechariah, while performing his priestly duties in the temple, was visited by the angel Gabriel. Here, the angel Gabriel foretold of John's birth and his role in salvation history as forerunner to Christ. 6 months into her pregnancy, Elizabeth was visited by her cousin, the Virgin Mary, who had just conceived Jesus. It was here at the visitation, while still in Elizabeth's womb, that John was cleansed of original sin. John would go on to fulfill his mission to prepare the way for the Lord. He preached repentance while clothed in camel skin and eating wild honey and locusts. When asked whether he was the Christ, John denied it and proclaimed that there is one greater than him whose sandals he cannot untie. John was captured and later martyred by King Herod around the year 30 AD. In his homily at Casa Santa Marta, the Pope spoke about John the Baptist's humility, who he defined as a flame that was not put out by the wind of vanity. E questa testimonianza provvisoria ma sicura, forte, quella fiaccola che non si è lasciata spendere dal vento della vanità, quella voce che non si è lasciata diminuire dalla forza dell'orgoglio. Diviene sempre uno che indica l'altro e apre la porta all'altra testimonianza, quella del Padre, quella che Gesù dice oggi. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, quella del Padre. Those who took part in Mass this morning had one thing in common. They celebrated a 50th anniversary of their marriage, of their consecration, or of their ordination.
Baba moiniro ea dia shabaski bokta sukli borabor utu talio pectator Christa zoitivo amco Deus zoi Jesus zoi Jesus zoitivo amco Deus zoi Jesus zoi Jesus जैतिवंत आमचो जैतिवंत देव विचून काडलेल्या आपल्या सेवकां वरवीं आपलें जैत मेळोवन घेता. होच जैतिवंत देव उंड्या सोऱ्याच्या रुपान पवित्र संस्कारान आमचे पासत एक देणे कशें आजीर जाता. होच तो जैतिवंत देव जो ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार आसा. होच तो जैतिवंत देव जो ह्या माध्यमांतल्यान आमकां आशिर्वाद दिता. हे सांजे जैतिवंत देवा तुका नमस्कार आनी परनिपाट करूंक आमी नव्यान जमा जाल्या. Lord, we come to you as victorious God this evening. We acknowledge your presence in the most holy sacrament through the species of bread and wine. You give yourself for us as a gift. Then here you are, a gift for us, a victorious God for us.
And here we are, O victorious God, to worship you, to adore you, and to give you all praise. आमकांच तुज्या हातान दुनिया घालून, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या बळान आनी सगळे म्हजे सक्तीन, काळजाचे खोलायेंतल्यान म्हजी मान बागावन दुनिया तुका नमस्कार करता, पोरनिपाट करता. I bow my head in adoration, O victorious God, before you. Accept my humble adoration. आमची मान बागावन आमच्या जैतिवंत देवाक आमी नमस्कार करूया. जैतिवंत देव कोण? जैतिवंत देव त्रिएक देव, बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. जैतिवंत देव जो जुआंव बावतिस्ता वरवीं आजीर जाल्लो, जेन्ना जेसू देवाच्या पुतान जॉर्दान नदीन जुआंव बावतिस्ता कडल्यान स्नान घेतलें. जैतिवंत देव, बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. जुआंव बावतिस्ता वरवीं हें सोत आमकां उगडापें केलें. पूत जेन्ना जॉर्दान नदीन जुआंवां कडलें स्नान घेता सगळे आपले कालती खाईन, तेन्ना बापाचो ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत. आनी पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो आजीर जालो आनी जेजूचेर देंवलो तो दिसती पडलो. ह्या पवित्र देवाची, ह्या जैतिवंत देवाची आमी तुस्त आनी वंदन करूंक फावो. Our victorious God deserves all praise, all our thanksgiving, all glory and honor. All belongs to our victorious God. Our victorious God is a triune God, Father, Son, and the Holy Spirit, who revealed to us the Trinity through Saint John the Baptist. When God the Son received baptism in River Jordan through the hands of Saint John the Baptist, and the voice of God the Father spoke, "This is my beloved Son, listen to him." And the Holy Spirit made his presence felt through a dove. आयज जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माचो दीस आमी मनयता. होच त्रिएक देव आजीर आसा. होच त्रिएक देव आमच्या दोळ्या मुखार आजीर आसा. पवित्र संस्कारान जेसू जैतिवंत देव, जाल्यार त्याच जैतान बापाचें जैत आनी पवित्र आत्मेचें जैत आसा. आमचें वंदन, आमचो नमस्कार, आमचो परनिपाट सगळ्या काळजान आमी फुडें व्हरुया. प्रिपेर ye the way of the Lord. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट करात. जुआंव बावतिस्ताचो उलो आमचो विशय घेवन
ह्या भजनांत आमी वांटो घेवया. पिता तेरी वंदना करते हम, पिता तेरी वंदना करते हम, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं. पुत्रा तेरी वंदना करते हम, पुत्रा तेरी वंदना करते हम, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं. आत्मा तेरी वंदना करते हम, आत्मा तेरी वंदना करते हम, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं. पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं. पुत्रा तेरी वंदना करते हैं, पुत्रा तेरी वंदना करते हैं. आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं. João Bautista उस्तुऱ्यांक जल्मल्ल्या सगळ्या भुरग्यां मदीं भोव व्हरतो Saint John the Baptist, greatest
among those born of a woman. सगळे पदवेन आनी ओचोऱ्यांनी जल्मल्लो जुआंव बावतिस्त. जुआंव बावतिस्तान दाखोवन दिल्लो ओ पळय देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. Behold the Lamb of God. He takes away the sins of the world. He was shown by John the Baptist, greatest among those born of a woman. Here he is, the Lamb of God, who comes to save the world, who has died for us, saved us, forgave our sins, and paid the price through his death. आपल्या मरणान आमच्या पातकाचें रीण फारीक केल्लो जेजू ओ पळय जुआंव बावतिस्त दाखयता. ओ पळय आमचें संवसाराचें पाप काडला तो जेजू, Son of the living God, present among us in the most holy blessed sacrament. हो पवित्र साक्रामेंतान आमचे पासत आजीर जाल्ल्या जेजू, तुझें वर्तेपण आमी मानून घेता. ह्या तुज्या वर्तेपणान तुजी महिमा जुआंव बावतिस्ता वरवीं आमकां फाकयल्या, ती आमी वर्णितांव वाखाणटांव दुनिया. तुजी भुरगीं आमी, त्रिएक देवा तुका नमान. We adore you, Lord. We praise you. We come in all humility. सगली खालतिकायेन दुनिया तुज्या पांयाशी आमी आजीर आसा. आमकां तुजे भितर मानून घे. Accept us in you, O Lord. Let us be one in you, with you, through you. तुजे भितर, तुजे वरवीं, तुज्याच सांगाता आमी सगळीं एक जावन हो आख्खो संवसार आयज ह्या सगळ्या वायटाचेर झूज मारूंक एक जावन ह्या पवित्र मागण्यान. Holy, holy, holy Lord, Hosanna to your name. We praise you and thank you, Lord, and we say hallelujah, hallelujah, Hallelujah. praise you Jesus, Praise you, thank Jesus. you Lord, Thank you, Jesus. hallelujah, Hallelujah. arga tuka Jesu, Tuka Jesu. महिमा तुका Jesu, महिमा तुका विनवास आणि आर्गा विनवास तुका. आणि आर्गा तुका Jesu. सगळे खालतिकायेन तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या दुनिया. खरो जीव देव आजीर आसा ह्या पवित्र संस्कारान हांव सोत मानता. ओय दुनिया हांव सोत मानता. I believe that you are truly present in the most holy blessed sacrament, Lord. सगळे खालतिकायेन म्हाकाच तुज्या हातान घालता. तुज्या पांयाशी खालतिकायेन येता दुनिया. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हे दुनिया जेजू क्रिस्ता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे आमचे तुज्या हातान घालता जेजू. All the things, all my life in your hand, Lord. All my sins I surrender to you, Lord. Accept me as I am. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Jesus. 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 You are the Son of the Lord. You are the Son of the living God. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Father, Son, and the Holy Spirit, we adore you in the most blessed sacrament. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you,
Jesus, 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 Jesus. हम तुझे प्यार करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं. João Bautistan, सोम्या जेजू तुका दाखोवन दिलो, ताच्याच उतरांचेर इल्लेशें आमचें मन घालून ह्या वेळार आमी पवित्र पुस्तकांत भितर सरून आमचो नियाळ करूंक सोदता. स्नानदातार जुआंव सगळ्या ओचोरियांनी मिलाग्रींनी जल्माक आयलो. पवित्र पुस्तकांत भितरूच सरून ताचो जल्म ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. आंकवार मारीन एलिझाबेथीक भेट केली आनी तिका नोमान केलो, आनी एलिझाबेथीच्या कुसव्यान जुआंव बावतिस्तान कुशालकायेन उडी मारली. आनी जेन्ना वेळ आयलो जल्माचो तेन्नाय सगळ्या ओचोऱ्यांनी वांसटी म्हणलोली जाणटे एलिझाबेथीक आनी जाणट्या जाकारियासाक पूत जल्मलो. आमच्या दोळ्या मुखार हे विजमीत दवरुया. Our God, and the God of our fathers, raise up this child to his father and mother, and let his name be called in Israel Zacharias, the son of Zacharias. Not so. Not so. But he shall be called John. There is none of thy kindred that is called by this name.
His name is John. Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he sware to our father Abraham, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all the days of our life. And thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high hath visited us, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. उत्सोरियांनी जल्मल्लो जुआंव बावतिस्त स्नान दातार सुबे माजार दिसती पडोवेर स्नान दिवंक ओरोण्यांतलो ताळो गाजोववेर तो ओरोण्यांत रावलो. तोळ आनी मोव ताचें जेवण उंटाचे लोयेचे आंगळे हातान दांडो जुआंव बावतिस्त ताच्या जल्मान जायतें बदल्लें. ताच्या जल्मान जायत्यांक एक नवो भरवसो मेवलो. Yes, so many things changed at his birth. So many things transformed at his birth. John, gift of God. John comes from God. जुआंव आमची पासत वाट तयार करूंक आयलो. Prepare the way of the Lord. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट करात. सर्वेस्पराचे मार्ग तयार करात. जुआंव बावतिस्त वाट तयार करूंक ओरोण्यांतलो आवाज जालो. ओरोण्यांतलो ताळो जालो. Yes, John the Baptist came to prepare the way for the Lord. John the Baptist came to transform and prepare the way for the Lord. At his birth, so many transformations. Through his word, so many transformations. आपल्या जल्मान जायतो बदल हाडलो. त्याच बरोबर आपल्या उतरान
जायत्या जाणांच्या जिवितांत बदल हाडलो. आज पासून हो ताळो गाजत आसा आनी गाजता. तूं आयकूंक तयार आसा? The voice from the desert is still resounding day to day through word of God and other things that are happening around. Are you ready to listen? Let us listen to His word. His word is not for Himself, but His word became a preparation for the way of the Lord. John chapter 1 verse 29. The next day John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." John the Baptist was one of the last and greatest prophets God had given to Israel. He was like a one-man army, telling everyone to repent for their sins. He had heard the Lord God say the words, "This is my most beloved Son, in whom I am most pleased." Every year, the Paschal lamb was offered as a sacrifice for the Lord leading His people to Israel. In such a way, Jesus was the true Lamb of God. Pure in heart and deeds. Lord, we thank you for sending your Son Jesus, the true Lamb of God, who suffered and endured our sins on the cross. Being the only rightful person to endure our sins. Sorvespora ekliats deva, sasnak noman tuka, Sorvespora ekliats deva, sasnak noman tuka, Sorvespora ekliats deva, sasnak noman tuka,
sasnak noman tuka. Luke chapter 1 verse 37. For nothing will be impossible with God. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. वांजडी म्हणटाले ते वस्तोरेक देवाचे पोदवेन एक पूत जल्मलो. व्हड बागीवंत असली देवाची पदवी. आमचो भावार्थ आमकां शिकयता देवाचेर विश्वास दवर. इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, डू युअर बेस्ट and God will do the rest. कारण देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तर आयज आमी नियाळ करुया. ह्या पॅन्डेमिकांत कोरोना व्हायरसाक लागून आमी भिरांत घेवन आसा. सगळ्याकूच टेन्शन आसा. इतलें मागलें पूण तरी हें पॅन्डेमीक काबार जायना. कितें करचें कांयच समजना. कितलो म्हूण देवाचेर विश्वास दवरचो. कितलो तेंप देवाक देव आमचें हें विघ्न पयस व्हरतलो म्हूण रावतलीं आमी. डू युअर बेस्ट and God will do the rest. जरी तर देवाचेर आमी शीण कोत्ता जाल्यार आमी आमचो बेस्ट दिला काय. घरांतली भायर सरोना म्हटलें हांव. आमी भायर सरोन आसतना रावले हांव काय. सेफ्टी, सोशल डिस्टन्सिंग आमी पाळना काय. आमचे जिणेचो कुयदाद आमी घेतला काय. देवाच्यान जायना म्हणून खरेंच देवाच्यान कांयच जायना. कित्याक लागून जायना. आयज आमकांच लागून जायना. हो व्हायरस आमकां लागता, देवाक न्हय. आमचे वरवीं स्प्रेड जाता, देवाक लागून न्हय. आमी आमचो बेस्ट दिला काय. मागणें करून जेजूच्या पांयां पडून सायबीण मायक रोडून आनी आंगोण्यो करून लेगूत जरी तर आमी आमचें बेस्ट दिना, आमची सेफ्टी आमी पाळिना, आमच्या फामिलीचो, आमच्या शेजाऱ्याचो, आमच्या पेल्याचो जरी तर आमी कुयदाद घेयना आनी सोशल डिस्टन्सिंग जर तर आमी दवरिना जाल्यार देव कितें करतलो.
बट आमचो सोयेक जरी तर आमी देवाक दिता जाल्यार खरेंच देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तर आयज आमी नियाळ करूंक आनी हें चिंतूंक फावो घरांतली भायर सरोना जावंक आमची सेफ्टी आमीच दवरूंक आनी एकामेकाचो कुयदाद घेवन सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळूंक आनी हें जरी तर आमी पाळटले जाल्यार देव हें विघ्न पयस व्हरतलो. Sorvespora eklias teva Sasnak noman tuka Sorvespora eklias teva Sasnak noman tuka. John chapter 3 verse 30. He must increase and I must decrease. तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. कांय बरी सोबीत उतरां जुआंव बाप्तिस्ताची. ह्या उतराक खोल अर्थ आसा. तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. हाच्यान पयलीं ताची आनी एक वड आसा. He is the one who comes after me, the steps of whose sandal I am not worthy to untie. तो म्हज्या उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. जेजू क्रिस्ताचें येणें जुआंव बाप्तिस्त जाणा आसलो. ताची पदवी तो जाणा आसलो. तो देवाचो पूत म्हणूय तो जाणा आसलो. तो आपणा फाटल्यान आपल्यावन ल्हान आसतलो हेंवूय तो जाणा आसलो. हाका लागून जेजूक तो इतल्या मानान आनी रिस्पेदान लेखतलो. जेजूक बावतिज्म दिवपाक पासून जुआंव बाप्तिस्त फाटीं सरलो. कित्याक तो जाणो आसलो जेजू पदवेदार म्हणून. कितलो खालती म्हूण तो जालो. आयज आमची गोत कितें, आमची गोत कसली. आमी केन्नाय खालती जावंक तयार आसात काय? कितले पावटी म्हूण आमी खालती जाता. जावं त्या कामाचेर, सिनियरिटी इन वर्क, आमचेवन सकयल जे कोण काम करतात कितलें बरें तें काम करूं, कितली बरी स्कील तांकां आसूं,
आमी तांकां केन्नाच वयर काडिनात, कित्याक आमी भितात म्हजें पोजिशन सोकला वचत म्हूण. तांचे कडेन सगलो वावर आसा तो करून काडटात, पूण क्रेडीट तें म्हाका मेळूंक जाय. जावं स्पोर्ट्सान जो कोण बरो प्लेयर आसा तो आपूण सदांच पयलो खेळोंक सोदता. न्यू बिगिनर्स आसताय जे घोडे ताच्यान अदीक बरे खेळटात, तांकां ते केन्नाच चान्स दिवंक सोदिनात, कित्याक तांचे भितर ही एक भिरांत आसता तो फेमस जायत, तो आमचे टिमीक जिखयत, ताचें नांव वयर येयत, तो म्हाका खाला घालीत. आनी घोडे हुंचे एसोसिएशनान जेन्ना आमकां फुडाकार घेवपाचो मेवता, लिडरशीप, घोडे आमकां एक पोस्ट मेवता, घोडे तो प्रेसिडेंट, वायस प्रेसिडेंट, वो सेक्रेटरी, वो ट्रेजरर, त्या पोस्टाची आमकां कितली म्हूण आस लागता. पदवी सदांकाल आमचेच कडेन उरोंक जाय अशें आमकां दिसता. दुसऱ्याक केदीच आमी सहयोग दिवंक चिंतिना आनी सोदिना. हांवें 3 वर्सां हे पोस्टार काम केलां, म्हाका आनिकूय करूंक जाय. हेंच आमचें पॉलिटिक्सानूय घडटा काय? आपणाचीच पदवी, आपणाचोच पोस्ट आपुणूच जिखोन येवंक जाय. घोडे हांव काम करूं वो करनाका, घोडे तें कितें हांव कोत्ता तें पोजेचे बरेपणाक करूं वो करनाका, पूण ही पदवी म्हजे कडेनूच आसूंक जाय. जायते पावटी आमी जाणो आमी वसोत आनी आमच्याहून बरे फुडारी ह्या संवसारांत आसात जे आमच्याहून बरें काम करतले, आमच्याहून बरे हे पदवेचो वापर करतले आनी संवसारांत बरेपण हाडटले. पूण ना, ती पदवी आमकांच जाय. आमी जायते पावटी ही उतरां आयकतात, यूथ्स आर फ्युचर ऑफ टुमोरो, नाजाल्यार टुडेज यूथ टुमोरोज फ्युचर. तरणाटी जावन आसा फुडार, एंड वॉट अबाउट द प्रेझंट? आतांचें कितें? आतांच्या काळार तरणाट्याक सहयोग ना. चडशीं ही उतरां आमकां आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांच्या तोंडार सान भायर सरतात हें आमकां आयकोंक येता. तरणाट्यांक जागो दिला तो फुडाराक आपूण रिटायर जावन आपणाचे फाटल्यान
पूण जेन्ना तरणाट्या कडेन शोकत आसा, शक्ती आसा, स्किल्स आसात, तेन्ना तांकां फुडें घालिनात. जायते पावटी तांकां वायट मार्ग दाखोवन तांचे स्किल्साचो दुरुपयोग केला. थोडेक आमी नियाल मारूया. जेन्ना जुआं बातिस्त म्हणटा तो वाडोवंक वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. जे कोण आमच्यान सोकला आसात पूण गिन्यानान, कुरण्यांनी आनी जाणवायेन आमच्यान ओदीक आनी ओदीक बरे आसात, तांकां आमी सहयोग दिवंक, एक चान्स दिवंक आमी जुआंव बातिस्ता भाशेन वावरुया. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासनाक सासनाक नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासनाक सासनाक नोमान तुका. तुझी मोहिमा सगळ्याक फागता. तूं भुवरतो, तूं पदवेदार, तुझी मोहिमा सगळ्याक फागता. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, एकल्याच देवा, सासनाक सासनाक नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासनाक नोमान तुका. तुज्या बोळान सोगूट दवरताय, तुज्या मोगान आमकां सांबाळ. तुज्या बोळान सोगूट दवरताय, तुज्या मोगान आमकां सांबाळ. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासनाक सासनाक नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासनाक सासनाक नोमान तुका. स्नान दातार जुआं बावतिस्त ताणें एकल्यानूच जेजूक दाखोवन दिलो. मारोग तयार करूंक काळजांक उलो मारलो. He must increase and I must decrease. I do not even deserve to untie his sandals. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, हांव ल्हान ल्हान जावंक जाय. जुआं बावतिस्त जेजू आमकां दाखोवन दिता. देवा लागीं जायना तसलें कितेंच ना. तुज्याय जिवितान कितें देवान केल्लें जाय. जेजूचेर तुजी नदर दवरून
तुजी मागणी, तुजी गरज जेजू मुखार हाड. जैतिवंत देव तो जुआं बावतिस्तान परखणलेलो. तुज्यो गरजो त्यो सगल्यो समजून घेता. तुजें जिवीत तो आसा तशें पळयता. आनी देखूनच उलो, repent. The kingdom of God is at hand. जिवीत बदलात. देवाचें राज लागीं पावलां. ट्रान्सफॉर्म. आमचें जण एकल्याचें जिवीत बदलल्या बगर तारण फावो जावचें ना. देवा मुखार आमची वडवीक चलना. देवा मुखार आमचें गर्व चलना. कित्याक देवाक आनी गर्वाक पडेना. We cannot come with pride before the God who is so powerful. Not our will but your will be done, Lord. म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी. जिवीत बदलूंक हांवें कितें करूंक जाय तें म्हाका दाखय. हांवें म्हजें जिवीत कशे भाशेन बदलूंक जाय. What should I change in my life? ह्या वेळार असो एक घेवया. तुज्या जिविताचेर नदर मार. कितें बदलूंक जाय. कसलें व्हडपण घेवन बसलाय. कसलें गर्व तुका तुज्याच वाद्याचो करता. कित्याची नवसरणी तुज्या जिवितांत जाय. What is it that needs transformation? देवाच्या उतरांतल्यान तें आमकां थावें जाता. फकत कान आमचे उक्ते दवरूंक जाय. काळीज आमचें खालतें दवरूंक जाय. And we will see, yes, God is there. He transforms. He brings life. जुआं बावतिस्तान हेंच ट्रान्सफॉर्मेशन, होच बदल हाडूंक जॉर्दान नदीन उदकाचें स्नान दिलें. ही घडी आमच्या दोळ्या मुखार ह्या वेळार दवरुया. जेजू आमचो सुडगुंडार स्नान घेवंक सगली खालतिकायेन जुआं बावतिस्ताशी आयलो आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him.
I have need to be baptized of thee. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. जिविताची नवसरणी करप म्हणल्यार नव्यान जल्मप. नव्यान जल्मूक आमी सगळ्यांनी बावतिझम घेतला, पूण आमच्या बावतिझमांक सोबता तें जिवीत जिवंक आमी चुकल्या. बक्षितलो देव आमकां बक्षिता. बाप पुत्र पवित्र आत्मो तरी एक देव आमचे नवसरणेक रावता. आनी जो कोण आपलें जिवीत नवसरता ताका दुबाव विरयत वेगवेगळ्या देण्यांनी तो भरता. आमचें जिवीत ह्या वेळार जेजू मुखार दवरून ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. आमच्या जिविताची नवसरणी खालतीकायेन करूंक निचेव करूया. Let us resolve that I will make a change in my life. Let us resolve not to sin again. Let us resolve to be the proclaimers of one true God. हात तुझे उक्ते कर, खालतीकायेन जेजू लागीं माग, ओगीच रावून जेजू लागीं माग. माग आनी तुका मेळटलें. बिलीव. आमच्या उण्या भावार्थाक दुनिया तुजी मजत कर. ह्या पवित्र संस्कारान तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाल्या दुनिया. खेरीत भाशेन दुनिया आमचे मागणे जे कोण ह्या पॅन्डेमिकान ह्या कोरोना व्हायरसाक बली पडलेले आसात तांकां तुजो हात लाय दुनिया. बो करून आमच्या भारत देशान आनी आमच्या गोंयच्या राज्यान मरणाचो आंकडो चडूंक नाका. राख आनी सांबाळ दुनिया. आमच्या जिविताची बदलणी करून ह्या संवसारांतलें जायतें वायट आमच्यान वाटावं येता. माग कितें जाय तें. आमचे हात उक्ते करून ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवया. दिमेर रावंक जांच्यान जाता ताणें दिमी घालची.
ही दिमी करीत भाशेन आयज आमी जे कोण आमची भाव भयणां आमच्या गांवची आमच्या राज्याची बरी नात तांचे पासत भेटोवया. जे कोण हॉस्पिटलांनी आसात, कोवीड हॉस्पिटल व दुसरी हॉस्पिटल्स जे आसात तातूंत आसलेल्या मरिजां पासत आमी मागता. आमचे हात उक्ते करून दिमयेर रावून आमचे हात उक्ते करून मागुया. आशिर्वाद जेजूचो आमचे वरवीं सगल्यांक पावूं. जशें जुआंव बावतिस्ता वरवीं हो संदेश आमकांय फावो जालो. ब्लेस अस लॉर्ड. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आनी सगळी आमची मागणी एक करून जेजून आमकां जैतिवंत देवाक बाप म्हूण उलो मारूंक शिकयला. तर ह्याच भावार्थान सगळीं आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बाबा भयणीनो दियाचा बास्की भोगता सगळी बराबर उठून ताल्यो पेटला तोर क्रिस्ता आमचो देव सोय. सोय जेजू सोय जेजू सोय. सोय दिवोन आमचो देव सोय. सोय जेजू सोय जेजू सोय. आमच्या सारकेल्या सोयमा ताळण्या पातकाचेर झुजलो सोडवणाराच्या बोळा. भोगतूय पातकाचेर चिकलो Tumbo warto, tumbo dovera, tuci moima.
सर्वेस्परा एकल्याच देवा सस्नाक नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सस्नाक नोमान तुका तुझ्या बोळान सोगूट दवरता तुझ्या मोगान आमकां सांबाळ तुझ्या बोळान सोगूट दवरता तुझ्या मोगान आमकां सांबाळ सर्वेस्परा एकल्याच देवा सस्नाक नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सस्नाक नोमान तुका